Pormesforazvot soloita, tacerat soglet smogace. Pormesforazvot soloita, tacerat soglet smogace. Porsolanus vasorgitsa, amso devamci fagoita. Somestang lagi apoita, आपणाचे बोधी सोमोita. Porsolanus vasorgitsa, amso devamci fagoita. Somestang lagi apoita, आपणाचे बोधी सोमोita. Pormesforazvot soloita, tacerat soglet smogace. Pormesforazvot soloita, tacerat soglet smogace. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. बाबडीनो माय मग येवकार तुमकां ह्या सकाळच्या दिसा हे मिसा भेटींत मेल्विन फिगेरेदो हे आमचे बाप असो ताजे मागता ताची गोच्ची आज म्हयन्यांचो उगडास करतात. मेल्विनाक ताणें आशिल्ली शांती सवस्काय सर्गीच्या बापान फाव करूंक मागतना लॉरन्स आनी बेनेदित्त विएगस ही आमच्या भाव भयणांची पासत मागुया. ती आपलो 58 काजाराचो वर्शीक दीस पाळटात, 58th वेडिंग एनिवर्सरी. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी मागतना आपलो वाडदीस समारंभ केल्या जेडन द विक्टोरिया ताचे पासत मागुया. आनी हेरां आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समारंभात लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांकां आमच्या मनांत हाडुया. आमचे तरणाटी फिरगोजीचे काल सांजेसान रितीराक केल्यात. हो रितीर तांकां आत्मीक फायद्याचो जावंक, बरे भाशेन देवाच्या उतराचेर तांणी नियाळूंक आनी देवाच्या उतराक आपल्या जिवितांत जागो दिवन देवाचें उतर तांच्या पावलांक, जिविताच्या पावलांक उजवाड जावंक तांचे पासत मागुया. आजतान आमच्या गोंयांत ही परंपरीक कार्निवालाची संस्कृताय सुरू जाता. मागुया सगळ्याक शांती, समाधान आनी बरेपण दिश्टी पडूंक. ही आमची मागणी देवाक पावता ती भाशेन जावंक आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य सुदांचन कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवांगडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, प्रामाणीक आनी सादे काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलें. तुका फावो तसले आमी बिराड आमी जावच्याक तुजे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवलीं. आखी प्रितूम देवाच्या एकाच उतरान रचल्या म्हूण आमी आतां दिसती पडटा आनी सगळें पळोवंक जाय नासलेलें तांतलें घडोवन आयलें म्हूण भावार्था वरवीं आमी सोत मानता. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या योजना परस व्हरतो येवन बापाक भेटयलो आनी देवाक तो मानलो, कित्याक देवान ताची भेटवणी मानून घेतली. आनी तो मेलो लेगून जाल्यार आपल्या भावार्था वरवीं तो आजून उलयता. भावार्थाक लागून देवान एनोखाक मरणांतलो वाटायलो आनी उखलून व्हेलो आनी कोणाकूच मेलूंक ना, कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो. ताका उखलून वचे आदीं एनोक देवाक मानवलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. भावार्था विरे कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्या देव आसा आनी आपल्याक सोदता तांकां तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थाक लागून नोयान देवान ताका आजून दिसती पडूंक ना नासल्यो वस्तू गमयल्या उपरांत भक्तीन देवाक कान दिवन एक तारू बांदलें आनी ताचे वरवीं आनी तो आनी ताचें कुटूंब वाटवलीं. आपल्या भावार्थान आख्या संवसाराचें वांकडेपण ताणें दाखयलें आनी भावार्था वरवीं मेळटा तें प्रमाणीकपण ताका फावो जालें. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब. तुजें नांव देवा सदांकाळ वाखाणटाव. पतून म्हणया, तुजें नांव देवा सदांकाळ वाखाणटाव. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबून आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवून ताचे तोरायाचो तांव घेवंक नजो. जबाब. तुजें नांव देवा सदांकाळ वाखाणटाव. पिणका पिणकेक तुजें कर्तुवां परगट करता. तुजे बोलीस कोरण्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या वचोऱ्यांची खबर सगल्यांक परगट जाल्या. जबाब. तुजें नांव देवा सदांकाळ वाखाणटाव. तुवें रचल्या त्यो सगल्यांक तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजी भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजें नांव देवा सदांकाळ वाखाणटाव. उद्गार. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. So
सर्वेस मोहरा सर्वेश पौर तुमची सवय असो. तुमचे सवय असो. मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले कश्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार एकवडो आसचे खातीर गेलो. आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोश्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडरा लागीं धवी करूंक जायना तितलीं इमापरी धवी फूल जाली. आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो. ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तो 3 तंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भियोन कांपलेले. आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली. आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. ओचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घातलो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण ते एकामेका लागीं विचारून तांणी आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, आयच्या काळाची एक पिळा कशी म्हळ्यार मोनोटनी. मोनोटनी म्हळ्यार तेंच तेंच करून आमकां वाज येता. आनी जायत्यो वस्तू बकरून आमच्या ओत्मीक जिवितांत हे मोनोटनी म्हणटात ती आयले म्हणटच आमकां सगळें वाजेचें कशें दिसता. देखीक मागणें करूंक आमकां वाज येता. थोडीशीं देवसां ती सदांचीच जाल्यात, ताकाय जायती फावटी वाज येता. मिसाची बॅट जायते आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक मिनिंगलेस. माय पाय फोर्स करतात, चल या. जायत्यो वस्तू करून करून त्योच त्योच पोत्तून पोत्तून करून करून बाबा भयणीनो, ताका आमी इंग्लीश भाशेन मोनोटोनी म्हणटा. मोनोटोनी म्हणजे सदांचेंच. घरांत घोव आनी बायल सदांच आसात, एकामेकाची वाज येता, एकामेकाची तापतात, किल्लोच करतात. लग्नीक जिविताची उर्बा गेली. इट बिकम्स मोनोटनस. आमची आतांची भुरगीं जायते फावटी तांकां वाज येता शीत कोडी जेवन. आमी सदांच रायस एंड करी, वी वॉन्ट हॉट डॉग्स, वी वॉन्ट बर्गर्स, जायते होल्यो. बिकॉज रायस एंड करी फॉर देम इज मोनोटनस. आपोस्लांच्या जिवितांत अहेंच जाल्लें भाव भयणीनो. देर वॉज मोनोटनी इन दियर लायफ. म्हणजे जेजू बरोबर भोंवताले ते तोच शर्मा सांगतालो, मिलाग्री कोत्तालो, बोरी कोत्तालो, सदांचें जाल्लें. उठले सकाळचे गेले ताचे फाटल्यान. सवकास सवकास सदांचें जाल्लें तांकां. आनी आमी जाणो एक एक फावटी तापतात त्या लोकांचेर, बेजार करता तो लोक जेजू. एकलो सोडात ताका. माय पाय भुरग्यांक घेवन येतात, राग येता तांकां. दुयेंत आहा ती तार दिनात. Their life was with Jesus also was monotonous. There was monotony coming into their lives. उत्मिक जिवितांत.
देखून जेजू तांकां म्हणटा अरे तुमी कांय समजना, तुमी जोड मोनाचे. जेजू कितें कोत्ता तांकां घेवन वयर दोंगरार वयता. टू ब्रिंग सम ट्रान्सफॉर्मेशन इन टू दियर लायव्स. आनी आपल्याचेंच रूप बदलता, ट्रान्सफिगुरेशन आमी म्हणटा. आतां उजवाडाच्या मिस्तेऱ्यान चवथो मिस्तेर पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो आनी हे मिस्तेर आमकां दिल्यात. ट्रान्सफिगुरेशन, जेजूचें रुपांतर ते उंच दोंगरार आपल्या तेका शिसांक ते लागशिल्ले आसले. पिटर जेम्स जॉन तिगांयकूय वता आनी आपले मुखामोळ बदलता. आपल्या देवपणाचो पोरजोळ तांचे मुखार घालता. तांची मनां ताची शिकवण एके भशेन आयकून आयकून जोड जाल्ली. जायते कितें देवाच्या राज्याची खबर तांकां समजनासली. आयकूंक जाय म्हूण आयकताले. 6 दीस जाल्ले जेजू आपल्या कश्टां मरणाची खबर सांगतालो. आनी पेद्रू आमी जाणा एक दीस ताका तापयता आनी म्हणटा कितें उलयता तूं, मरणाची खबर, हांव मरतलो. जेजू तांकां वयर दोंगरार वता आनी आपलें देवपण तांकां खिणा भितर दाखयता. पेद्रू इतलो खुशाल जाता, आमी हांगाच रावल्यार बरें, आमी हांगाच रावल्यार बरें. भावमडीनो, आमचे आत्मीक जिवितांत वी ऑल्सो नीड दिस टायप ऑफ ट्रान्सफिगुरेशन एक्सपिरियन्स. नाजाल्यार आमचें जिवीत सदांचेंच मोनोटोनस. असलो अनुभव ते घेवन खुशाल जाले. बापाचो ताळो ताका आयकूंक आयलो, म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचें आयकात, हो म्हजो मोगाचो पूत ताचें आयकात. आनी हे तिनूय शुभ वर्तमानांनी ही खबर आमकां मेळटा. ऑल द 3 सिनॉप्टीक गॉस्पल्स, मॅथ्यू, मार्क एंड ल्यूक, ही खबर सांगतात. शिसांचो अनुभव, दॅट माउंटन एक्सपिरियन्स. आयज आमी घरा वयता आसतना असलो अनुभव आमकांय एक एकल्याक गरजेचो. आमच्या आत्मीक जिवितांत वाड जावंक, आमच्या आत्मीक जिवितांत रूच येवंक हो जेजूचो अनुभव कशे भाशेन येता. तो एक बरो रितीर बरे भाशेन मिसा बेटींत वांटो. आमच्या घरांत संबंद एकामेका लागीं सोबीत, तातूंतल्यान हो अनुभव, the transfiguration experience we can get. And we need to get, otherwise our life will be monotonous. सगळें जें कितें आमी करता ते काळार तें करीत येतलें. आतां कांय दिसांनी खरेंच सुरू जातलें. Lent will be another monotonous experience of just doing something. कपलाक गोबोर लावंक जाय. So some it is एक रायट बेसियान तो गोबोर, नाल्यार आमी घरा वता तो माय आमी गोबोर हाडात, चल तुजे तकलेक लाय. इज इट जस्ट दॅट? or even this imposition, गोबर कपलाचेर वो ताडयेर लावप आमकां उगडास करता. जेवा बिणी आमचें जिवीत धूळ आनी माती. देवा बिणे आमच्या जिविताक ओर्त ना. देवा बिणी आमी संवसारान जाय ते कितें आपणाव ते कितें उपकारना. सादेपण आमच्या जिविताची आमकां उगडास करता. देवाच्या संबंधांत वाडूंक हें उगडास करता. देखून पवित्र सभेन बदल्ला रायट कितें म्हणटा पवित्र सभा.
न्हूच फकत चिंत मनशा तूं धूळ आनी माती जातली, पूण म्हणटा तुज्या जिविताची न्हवसणी कर, बरी खबर मानून घे, देवाच्या उतराचेर तुजें जिवीत बांद, तुजे संबंद भाव भयणां कडेन चेंज कर. प्राचीत काळ येतलो वयतलो, आमचे संबंद जायतो लोक बरे, जायतो लोक आतां फ्रॉम एस वेन नथींग मास खावचे ना, सोरो पियेचे ना. द रेस्टॉरंट पीपल आर ऑलरेडी वारीड, आतां मास बी विकतात ते ऑलरेडी वारीड, कित्याक चड करून आमी मास खाता आनीक रेस्टॉरंटांनी वता, सोरो पियेता, कोरेजमान सगलें बंद. इतलेंच काय मोनोटनी करीत आयले म्हूण ना बाबा म्हणिनो. तरेतरेचो उपास आसा, आमी वायट उलयता दुसऱ्यांचेर, बंद करुया, हो उपास गरजेचो. दुसऱ्यांचें बरें चिंतपाचे प्रयत्न करुया, हो उपास गरजेचो. आमी तुटलेले संबंदान जियेता, हे संबंद बांदुया, हो उपास गरजेचो. आमी कोणा लागीं जायतीं वर्सां जालीं उलयना, हें बांदून हाडुया, असले संबंद, हें गरजेचें. तो उपास जायना आमचे. आमी कितलीं एकामेकाचेर खबरो करता, तासता, उलयता, स्वत नोकरो आसतना आमी खणटा दुसऱ्यांचें जिवीत, हो उपास गरजेचो. हांगा आमच्या जिविताचें ट्रान्सफॉर्मेशन एंड ट्रान्सफिगरेशन जावंक जाय. आमचेंय ट्रान्सफिगरेशन जातलें, न्हूच आमी मोत्ता तेन्ना आनी जोडटेक उबी रावता तेन्ना, पूण दिसा दिसाक हो अनुभव देवाचो आमकां जाय. आनी देखून बाबा म्हणिनो, लेट दीस बी एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस, फॉर आवर ओन ट्रान्सफिगरेशन. दोंगरा वेले देंवन येता आसतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुरो जिवन जावसर कोणाकूच सांगिनाका, जेजू तांकां सांगता दीस मावंटन एक्सपिरियन्स, कोणाक सांगिनाका. आनी ते आपलेच भितर दवरतात, आनी देयर लायफ इज डिफरंट फ्रॉम देन ऑन. अशेंच जावंक हे मिसांत तो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो, जाणें आपल्या शिसांक आपल्याचें ट्रान्सफिगरेशन दाखयलें, आपल्याची महिमा दाखयली. आमच्याय जिवितांत असले बदलो पाडूंक मागुया. पेटोवणे वेळार गायन गावया C18 याज्ञिक उंडो समर्पितांव, पेज 36. C18, पेज 36. Yagnik undo समर्पिता, आमचें बलिदान सर्पवेदार देव बापाक मानतात तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. सर्वेश्वराय भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं, आनी तुज्या पुता जेजूचो खरेलो अनुभव घेवंक हें जेवण आमकां घोटाय दिवं.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद विधार आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. ताचे मरणान आमी ताचे पुनर्जिवनपण परगुट्टा. ताच्या येण्यान आमी संतोश्ता आनी ताची येण्याची वाट पळोवन रावता. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. देवा आमचे बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय तूं भोव मोगाळ. देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मौन दाखोवंक उंडो आनी सोरो तुजे मुखार आमी हाडटा आनी आमचे देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपले मरणाचे आदले राती जेजून आपले शिसांक घेवन रात जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें दाकां सोऱ्यान बोललोली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हजे रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळालेली ताची कूड आनी कुर्सार वारोयलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन तूं घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय. देखून तुजे जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तुरे जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय. देखून आमी मोग करता
तांकां तूं विसर नाका. ताका तूं सांबाळ आनी राख म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुजे सुर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान प्रार्थना. कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या सोमेस्तांची बापा दया कर. देसा देसांनी आसलेले सगळे आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कुरपा दी. बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तोच मोग ओळखून आनी अजाप जावन आमी तुका वाखाणून म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदविदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. आमेन. भयणी भावनो, पेद्रू, जाकोब आनी जुवांव ते दोंगरार खुशाल जाले जेजूचो दिवपणाचो लोक लोक पळोवन. आमी हांगारूच रावल्यार बरें. देंवचें न्हय, पेद्रू जेजूक म्हणटा. तोच जेजू ह्या अवताराचेर आसा. येवंड्याच्या रुपान आमी ताका घेतना आमचेय सवें असलेंच बदलप जावं, ताका अदीक अदीक आमी ओळखूंक आनी ताचें जिवीत आमचें सवें पोरजोळान भरूंक ताणें शिकयलेलें मागणें म्हणून बापाक उलो मारयो. आमचे बापा, सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशा परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. उंच दोंगरार आपले रुपान दवरलेले रूप आपले शिसांक दाखयल्लो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D38 सोम्या जेजू ये पेज 68. D38 पेज 68.
जेसू येतुये आमच्या काळजांत रावूंक ये पप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो सासणांक तुजे येवसण जाले आमचे मोदे पिडार करचे सोम्या जेसू येतुये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेसू येतुये आमच्या काळजांत रावूंक ये उंच्या सोयब्यान गावतो जालो चक्रा रुपान दिश्टी पडलो आमची पातकां काडून उडयता शांती तुजी आमकां म्हणटा सोम्या जेसू येतुये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेसू येतुये आमच्या काळजांत रावूंक ये प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले ओतमे तूं दादशी करताय. तुझे पुता जेजूचो खरो अनुभव आमी घेवंक आनी सासणांक ताकाच भोगूंक स्वर्गीचे वैभवाक आमी पावूंक आमकां कृपा फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. बाबून फाल्यां होली चायल्डहूड पवित्र बाळपणाक भेटयलेलो दीस कितें भशेन खूब आमचीं भुरगीं संवसारांत तरेतरेचे आडकुळींक त्रासांक सांपडलेलीं आसात. जायत्यांक फावो तसलें जेवण ना. भोव करून आफ्रिकाच्या वाठारांत जायतीं भुरगीं तांकां आमी इंग्लीश भाशेन माल न्यूट्रिशन म्हणटात. फावो तसलें जेवण मेळना. तरेतरेची पिडींक सांपडलेलीं आसतात आमचीं भुरगीं. पाप साहेब फाल्यांचो होली चायल्डहूड पवित्र बाळपणाचो दीस समोरून तांचे खातीर आमी मागूंक आनी आमचो तेंको दिवंक उलो मारता. आमी फाल्यां खेरीत भाशेन पवित्र बाळपणा खातीर मागुया. आमचे तरणाटी रेतीराक गेल्ले आसात तांचो उगडास करून आमी तांचे बसत मागुया. कोणें बॉक्सां व्हरूंक नात PPC वांगडी वो आमकां लँथन बॉक्सीस मेळूंक नात जाल्यार उपकार करून ऑफिसांत व्हरून ऑफिसांत ती व्हरची. वो फाल्यां मिसाक येता तेन्ना कोणाच्या घरांत आजून पावूंक ना हें बॉक्स तुमी व्हरचें. आमी हांगा सांकिस्ती धाडून दवरतलें उरलेलीं बॉक्सां तुमी ती व्हरची म्हूण मागता. प्राचीत काळांत बरे भशेन भक्तीपणी आमी भितर सरया.
फाल्यां आमची भयण मार्ता डिसोजा PPC मेंबर आपलो कार्निवालाचो खेळ घेवन आमच्या गांवांत येता. सकाळीं 9 वरांचेर तावन ती हांगा आसतली. आमी जाता जाल्यार तांच्या खेळांत वांटो घेवया, वांटेकार जावया. आमचो फादर ब्रिटो बरो ना. काल अकस्मात ताची भलायकी बिगडली आनी ताका मागीर हॉस्पिटलांत व्हेलो, विजन हॉस्पिटल मारगांव, म्हापसा. आनी आतां तो घरा आसा. ताचे पासून मागुया तो बरो जावंक आनी परतून आमचे मदें येवंक. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचो दोंगरावेलो अनुभव घेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया F18 सांगातान चलुया पेज 94. F18 पेज 94. Sogli ami posu